प्रेग्नन्सी बद्दल इतली हायप करपाची गरज ना. इट्स अ फेज ऑफ लायफ. इट इज नॉट एबनॉर्मॅलिटी. ते कितें रोग जाला दुयेंत पडला अशें नाही. ती तुवें वेवस्थीत समजून घेवपाक जाय. दुसरें म्हणजे प्रेग्नन्सीन हें खावप काय तें खावप इट्स एक्चुअली अ मॅटर ऑफ कॉमन सेन्स. जें कितें वॉट एवर यू आर इटींग देर आर ओनली 2 टायप्स ऑफ फूड्स. आमच्या बुकान हें गरम आनी थंड हाजे बद्दल कांयच बरयल्लें ना. आनी हें लोकांचे म्हणजे हे ऐकीव गोश्टी आसात सगळ्यो. आनी ताज्या मुळे आनी ताका सायंटिफीक बेसीस असो कांयच ना. पूण कितें जालां आमच्या लायफान सायंटिफीक एटिट्यूड म्हणटा तो कांय ना. आनी ताज्या मुळे कोण सांगता तें वी नेवर गो टू क्वेश्चन. कारण तूं क्वेश्चन करपाक गेल्या म्हळ्यार तूं चड सुबेज. नोबडी वॉन्ट्स टू बी इन बॅड बुक. सो इवन मागीर तें मनाक पटलें ना पटलें तरी तें आपूण तुजें आयकलें ना म्हणून आनी कॉम्प्लिकेशनां जावपा नाका म्हणून ती आयकून घेता. पण द फॅक्ट इज दॅट हाज्या फाटल्यान बेसीस असो कांय ना की हे अशें अशें अमूक अमूक आयटम्स खावन लायक फॉर एक्झाम्पल आंबो ह्या दिसांनी सगळे पेशंट विचारता डॉक्टर आंबो खाल्ल्यार चलता आंबो खाल्ल्यार चलता. मँगो इज सच अ वंडरफूल फ्रूट कळ्ळें न्ही. इट्स फूल ऑफ विटमीन सी, विटमीन ए, फायबर आनी बेस्ट लागता खावपाक. हांव ताका सांगता डेफिनेटली दे कॅन ईट मँगोज. पूण ताणें कितें उश्णता वाडटा म्हणून तांकां खावपाक जायना. एक्चुली इट्स अ गूड लोकल फूड. इट हॅज टू बी इटन. कळ्ळें. आतां कलिंगड गरम कशें म्हाका खबर ना. तें खाल्लें काय हरशीं बरें थंड दिसता. पूण दॅट इज ऑल्सो लेबल्ड एज हॉट फूड. आय डोंट नो हाव. आनी ताज्या मुळे न्युट्रिशियस गोश्टी लोक खायना. मागीर खावपाचें कितें? ओके यू आर ऑन टॅबलेट्स. आनी पिझ्झा, बर्गर, वडा पाव, भेळपुरी हाज्या बद्दल तांकां कोण कांय सांगिना. कारण तांकांय जाय आसता. म्हाका एक पार्सल करून हाड म्हणटा ती. सो हे अशे खूब गैरसमज आसा. बेजिकली इटींग इन प्रेग्नन्सी इज जस्ट कॉमन सेन्स. देर इज ओनली हेल्दी फूड अँड जंक फूड. यू हॅव टू ईट हेल्दी फूड, एवॉयड जंक फूड. आनी हें प्रेग्नंट बायलेनूच कित्याक? सगळ्यांनीच करपाक जाय, दादल्यांनी करपाक जाय. अँड यू हॅव टू फॉलो इट फ्रॉम डे 1 ऑफ युअर लायफ टील द एंड. फक्त प्रेग्नन्सीन कितें आसा युअर कॅलरी रिक्वायरमेंट इन्क्रीजीस दॅट ऑल्सो बाय 300 कॅलरीज इन पयले थोडे म्हयने. आनी मागीर ड्युरींग द म्हणजे डिलिव्हरी नंतर वेन यू आर फिडींग मातसो तुजो कॅलरी इंटेक वाडटा. यू हॅव टू ईट आयर्न रीच फूड, कॅल्शियम रीच फूड. पूण तेंच आयर्न रीच आतां मेथी आसता, पालक आसता, तीळ, खजूर. दीज आर गूड सोर्सीस ऑफ आयर्न. पूण लोक ते खावपाक दिना. म्हणजे भारतीय जेवण म्हणजे आमी चडशें शिजयल्लें आसता. सो मोस्ट ऑफ इट म्हणजे आयर्न सोर्सीस एज इट इज कमी. म्हणजे इफ यू ईट नॉन वेज यू हॅव अ गूड सोर्स ऑफ आयर्न. पूण अदरवायज वी हॅव लिमिटेड सोर्सीस. तातूंत ते आमची रांदपाची पद्दत अशी आसा की ते चड आमकां हातूंच्यान डायटांच्यान मेळना. म्हणून आमकां मागीर तांकां आयर्न सप्लिमेंटेशन दिवचें पडटा आनी टॅबलेटी दिवच्यो पडटा. आनी त्या टॅबलेटींचे मागीर सायड इफेक्ट आसता. जशें की संडासाक सारकें न जावप, ताज्या मुळे मागीर मूळव्याध बीन जावप. सो ह्यो गोश्टी आसता. आनी ताज्या मुळे आमच्या म्हणजे इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट हेमोग्लोबीन हें सदांच कमी आसता. आनी डिलिव्हरीच्या टायमार खूब ब्लिडींग जावपाची शक्यता आसता. ताज्या मुळे हाचेर परिणाम जावंक शकता. बट द अदर दीस इज ती जंक खाता खुबशें प्रेग्नन्सीन. आनी आतां तें जंक इज ऑलमोस्ट नॉर्मल. 80% जंक आनी 20% हेल्दी फूड खाता. तीच हॅबीट तांकां मागीर उरता. तीच हॅबीट भुरग्या कडेन वता अँड इट कंटिन्यूज.